आयज आमी नियाळ कोरया स्तोत्र 119 वोड 11. तुजेर पातो कोरिना जावंक तुजें उतर हांव काळजांत बाळगून दवरतां. आमेन. देव पातकाचो दुस्वास करता, कित्याक पातोक आमकां ताचे सोशिली पयस कोत्ता. देवाक आमचो चड मोग आनी ह्याच पासो देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडलो. पातका बीन जेजू जल्मलो. कसलेंच पातक ताका नासलें. आमचे पातक देवान जेजूचेर घालें आनी जेजून पातक खुर्सार खिळायलें आनी आमकां पातक्यांक बोगसणें फावो केलें. जी कास्त आमकां फावो आसलोली ती जेजून आपल्याचेर गेली आनी आमकां बोगसणें दिलें. सो जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेता तेन्ना देव आमचें हें पातकी सोय धुयन काडटा. जेजूच्या रोगतान तो धुयता आनी आमकां एक नवी रोचना कोत्ता. बर्फा सारकी आमकां धवी फूल कोत्ता. कित्याक देवाक जाये आमी सोगलीं एक पवित्र जिवीत जियेलोली. जे भाशी तेगे पूत जियेलो तेच भाशी तेणें आमकांय तें फावो केलें पवित्र जिवीत जिवंक. पूण आमी मनशां चुकतात. जावं आमच्या चिंतनांनी जावं उतरांनी जावं कोन्यांनी आमी चुकतात. पूण जेजून आमकां ऑलरेडी बोगसणें फावो केलां. जेन्ना आमी पातकाची दूख धरता तेन्ना देव आमची पातकां बोगशिता. कित्याक तेका जाय आमी एक पवित्र जिवीत जियेलोली. आनी उदाहरणां जेजूनय आमकां तें करून दाखयलां केश कोन्न आमच्यान करूं जाता तें. जेन्ना तो ओरोड्यांत आसलोलो 40 दीस उपास करून तेजे उपरांत सैतान येयलो तेका ताळणी हाडपा. पूण जितले पावट सैतान ताळणी हाडटालो जेजू म्हणटालो पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें देवाचें उतर घेवन तो ते सैतानाक तेणें नाटक केलो आनी तो ताचे सोशिलो पयस गेलो. हें जेजून करून दाखयलां आनी तेच भाशेन आमकोडे जाता म्हूण देवान आमकां सांगिलां. देव म्हणटा पातो कोरिना जावंक आपल्यागे उतर तुगे काळजां बाळगून दवर म्हणटा तो. जेन्ना उतर आमचे भितर आसतलें तेन्ना आमकां पवित्र आत्मो आदार कोत्तलो. कोण भाशेन आमी तें पातक कोन्ना जावपाक आमकां तो जाणवाय दितलो. आमकां तो शिटकायतलो पवित्र आत्मो कित्याक तें उतर आमचे भितर आहा देखून. भितर तरी उतर आमचे भितर आहा आमगे काळजान आहा जाल्यारूय तें पवित्र आत्म्याच्यान काम करपा जाता. जे भाशेन जेजून तें उतर उलोवन तेका सैताना फाट केली तेच भाशेन आमच्यानूय तें उतर उलोवन तेका धांवड्यान घालपा जाता. प्रेज गॉड. देवागे उतर म्हणटा काळजांतलें बरोन ओता तेंच तोंडांतल्यान उतरांनी व्हांवता. प्रेज गॉड. जे तुजे काळजां आहा तेंच तुगे तोंडांतल्यान उतरांनी व्हांवता म्हणटा. कितें आमगे काळजांत हें देवागे उतर. गरज आमी आमगे देवागे उतर आमचे भितर बाळगून दवरपा आमचे भितर घालपा. जायते पाटी आमी तें बुकार बरोवन दवरता मोबायलाचेर टायप करून दवरता सेव करून दवरता. बट जेन्ना एक वगत येता आमगे जिवितां की आमकां मोबायलूय आसना आनी बुकूय आसनाय तेन्ना कितें जाता पवित्र आत्मो आमकां उगडास कोत्ता. तें आमचें उतर तर आमचे भितर आहा जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां उगडास कोत्तलो. कित्याक देवान सांगिलां की आपूण तुमकां एक शारो दिता म्हूण तो तुमकां सोगलें शिकयतलो आनी तुगे उगडासाकूय हाडटो म्हूण. सो जें उतर तरी आमी भितर घायलो आहा आमचे भितर तें आहा रिगून आहा जाल्यार पवित्र आत्मो तें आमकां उगडासा हाडटलो. प्रेज गॉड. सो गरज आमी हें उतर आमगे काळजान दवरूं आनी हें केश कोन्न दवरपा जाता
जेन्ना आमी उतर शिकता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी जेन्ना उतर शिकता तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां समजिकाय दिता, आमकां सोजमणी दिता त्या उतराची. आमी तें मांडून घेताय, आमी तें उतर पाळटाय, तेन्ना तें आमचे भितर रिगोवन उरता. आमी ओंप्याची वोपार जाणाय न्हू सोगलीं. तें बी 4 जाग्यांचेर पडलोलें, पूण फकत एकूच जाग्याचेर तें बरे भाशेन किल्लोलें आनी पीक दिलें. पयलीं पडलें तें वाटेर, तें पांयां पोंदा माडोलें आनी एका सोण्यानी येवन हायलें. सो तें जमनी भितर वोसों पावोंकू ना. दुसरी बी पडलोली कोडपा जाग्याचेर. सो थिंग सगलीं कोडपां आसलोलीं, माती आसोना म्हुटरी तें किल्लो ना. वयल्या वयरू जालें आनी वोता बाराचेर तें हें पिड्यार जालें. तिसरी बी पडलोलें कांट्या जाग्याचेर. तें किल्लोलोलें आनी वाडटालें बी, पूण सायडीन कांटे हाय देखून तेमी तें चोक केलें, तेका फुगार केलें तें झाडां, तें वाडों दिवंकू ना चोड. पूण चवथी जागो आहलोलो बोरी मातये जागो, आनी थिंग तें बी पडलें, किल्लोलें आनी जायतें पिकूय फाव जालें. सो आमगे जमीन आसपा जायी ही चवथी जमीन आहा ते भाशेन. बोरी जमीन, फर्टायल. प्रेज गॉड. आनी ती केदो जाता जेन्ना उतराची आमकां, जेन्ना आमी उतर शिकता समजिकाय आमकां तें मेळटा त्या उतराची. पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें आमकां समजिकाय मेळटा. आमी तें मांडून घेताय, आमी तें पाळटाय, तेन्ना तें आमगेली जमीन बोर जाता आनी हें उतर तिंगा रिगून उरता आनी तें आमकां पीक दिवपा पावता. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो गरोज आमी हें उतर जे भाशेन जेजू मनशा रुपान संवसारां आसतना जे भाशेन जेजू उतराचेर रावलो ते भाशेन आमी ह्या उतराचेर रावपाची गरज. जोशुआ 1:8 म्हणटा, समोर्थीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं. सगलें बरयल्लें आसा तें वेवसायान सांबाळचे खातीर दीस रात ताचेर नियाळ कोर, तेन्ना सगलीं तुजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलो. सो गरज आमी हें उतर आमगे काळजान आसून आनी तें आमी पाळपाचें, वेवसायान सांबाळपाचें. वेवसायान सांबाळप म्हळ्यार कितें, तें पाडून घेवप आमी. पाडपाक एकदम गरजेचें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. आनी तेन्ना आमकां येस मेळटलो. आमेन.